निराकार देवा किल्ल्यात हांगा आयले तुमचो तशेंच आमचे सगळे म्हाजन हांगा पावले देव निराकाराचो आशिर्वाद तुमचेर आसो तशेंच तुमकां दीर्घायुश्य मेळो आनी ही फुडली जी कामां आमची आसा सर ताजे आमकां एक गत मेळो की आमची एक स्मशान भुमीची एक फायल आसा ती लास्ट स्टेजीर पावल्ली आसा रस्त्याची आनी एक लायटीची ते दोनी आमची ह्या दिसा जातले अशें दिसता तशेंच आनी कितें काम कार्यकारी समितीन जर दीत निदर्शनां हाडत जाल्यार ती आमी फाटपुराव करता आनी तुमी सगळे जाण हांगा आयले ताचे बद्दल हांव आभार मानता धन्यवाद. प्रतिनिधी रणजीत बाब आसा हेजे कडेन की ताणें एक सगळो आमचो नियाळ ह्या देवस्थानाचे कारण हे देवस्थानाक आमकां हांगा पुरातन इतिहास आसा आमचे हांगा अवतार जाता कौल जाता सगळे आनी आमचे खुबशे डिमांड हांगा आसले ते ताणें एक हांगा एक नियाळ आसा आमचो दवरचो. नमस्कार. आज निराकार देवालय किल्ले हे एक संलग्न देऊळ श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे आणि किल्ले ह्या भागाक हे स्थित आसा तेन्ना ह्या सभा मंडपाचे जशें आमच्या सिद्धून सांगले तशें पयली फावटीक आमी सरकार माध्यमांतल्यान हो एक प्रोजेक्ट हाती गेला आनी तेका लागून हांव सगळी म्हाजना वतीन गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री आनी काणकोणचे लाडके आमदार रमेश तवडकर हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण ते एक उतराक आमकां मान सन्मान दिवन एक शॉर्ट पिरियडा भितर तेणी आमकां हें सँक्शन करून दिलें कारण पावसा पयलीं हेची नितांत गरज आसली आनी तशेंच हांव सगळे म्हाजना वतीन तेका पयलीं ह्या कार्यक्रमाक पांयाभरणीच्या कार्यक्रम जो सभा मंडपाचो जाता ताका सगळ्या वतीन तेका स्वागत करता. निराकार देवालय किल्ले हांव जशें सांगलां एक संलग्न देवूळ श्री मल्लिकार्जुनाचें आमची अशी एक हे म्हणटा जाणटेले कितें काय म्हणल्यार मल्लिकार्जुनाच्या आनी निराकाराचे हेतू भितर साम्य आसा जितले उत्सव त्या मल्लिकार्जुना जाता तितले पयलीं हांगा ह्या निराकाराक जावनूच फुडें वचपाचें आनी आज म्हणल्यार ह्या निराकाराची कृपा ह्या सगळ्यांचेर आज म्हणल्यार आसा. हांगा दिवजाचे उत्सव जशी शिवरात्रीची पालखी संवसार पाडव्याची नाटकां अशे वेगळे वेगळे उत्सव त्या देवळांतल्यान जाल्ले वता आनी एक प्रतीक कशी आमी आतां जशें सिद्धून सांगलें तशें आमी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून जेन्ना केन्ना आमी उतर घातलें तेन्ना सगळ्यांनी आमकां हातभार लावन हें सगळें कार्य आमी फुडें गेल्ले पूण पयर विचार आयलो सिद्धून म्हणलें चल एक आमी एक सरकारी माध्यमांतल्यान हें कितें जाता जाल्यार पळोवया ना जाल्यार आमची तयारी आसली पूण आमदारान क्षणाचो विलंब न लावता ह्या आमकां एक प्रतिसाद दिलो आनी हें काम आज आमी फुडें गेला. तेन्ना ह्या वेळाचेर हांव कॉन्ट्रॅक्टराकय एक सांगपाक सोदतां मना काळजांतल्यान तूं आपल्या निस्वार्थपणान हें काम कर हो देव तुका सगळो पावतलो कारण जेन्ना जेन्ना आमच्या हिंगा गांवांत कसलो विकोप जाता आमी जेन्ना जेन्ना ह्या देवा फुडें हात जोडटा हो देव आमकां सदांच पावता आनी देव निराकार हें सगळें तेशें करून घेतलो आनी आमी जें येवजिलां त्या टायमा भितर हें काम जातलें अशी आशा बाळगितां आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.
असो एक कॉन्ट्रॅक्टर हांगा लाभला, देवाची कृपा की 6 कोटी काम घेवपी मनशान 20 लाखाचे सुद्धा काम कोट केला आणि आमकां अशी आशा आसा की हे देवस्थानाचे काम आमचे सुंदर जावचे. या वेळार हांव मागता आमचे स्थानिक नगरसेवक माजी नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकारान 2 उतरांनी सांगता. आजच्या देवळाच्या सभागृहाच्या इनॉग्रेशनाक आमच्या मध्ये आज काणकोणचे आमदार आणि तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तशेंच आमचे ह्या निराकार देवालयाचे आणि तशेंच मल्लिकार्जुन देवालयाचे प्रतिनिधी बाब रणजीत देसाय, आमचे जल्मी सुरेश गांवकर आणि अध्यक्ष अंकुश आणि मल्लिकार्जुन देवाचे सेक्रेटरी राजेश बाब आणि बाकीचे सगळे कमिटी आणि ह्या देवाच्या सगळ्या वांगडी एक टायमार हिंगा अशें आसलें की गांवची कोणसुलें किन्ने तारी बाकीचे बारीक बारीक लोक जे आसात ज्या ज्याच्यान दुसरे कडेन लग्न करूंक जायना, खूब पयशे पडटा तेन्ना ह्या हिंगा 600-700 रुपया हिंगा लग्न जातालें. ह्या 500 रुपया म्हज्यान दिले आसता म्हाका याद आसा. तेन्ना हिंगा बारीक जे गरीब लोक आहा जे हिंगाच लग्न करताले आनी ताचे सामके गरीब अशें म्हणून न्हू श्रीमंत लोक करताले, कित्याक देवळाडेन एक लग्न जावचें हें सगळ्यांक एक मनांतल्यान दिसतालें. आनी हें जें म्हाका दिसता बरें पयलींचें हें आमगे जीवदाद बी आसतना दिसता म्हाका ते खामी घायले दिसता म्हाका. हय कमिटी. हय तेन्ना हें आतां आज ही पद्दत अशी ना की नळ्याची प्रत्येक फावटी माकड जावं हें जावं नळे उडयता, वारें येयलें की नळे पडटाय म्हणटकीर सरापणान जे आमी मागणी केल्ली जे हॉला बद्दल ती सरान म्हाका दिसता उचलून धरली आनी हें आज हॉलाचें इनॉग्रेशन जाता, पांयभरणी जाता तेन्ना हांव सरा मनांतल्यान सामको देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक अशेंच तांचे मुखार बसून हॉटमिक्स आहा आतां मुखार कुडको तोय आतां आनी म्हाका दिसता हेजे पयलीं तोय जावंक शकता अशें दिसता म्हाका हॉटमिक्स तोय जातालो. ही सगळीं कामां जी सराच्या अध्यक्षते खाली ती जाल्याय अशें दिसता म्हाका. कित्याक सरान हें उखलून धरल्यानूच हें जालाय. अशें सरान आमचे काणकोणचें किंवा बाकीचे ते मल्लिकार्जुन देवळाडेन बसून कितें जरी आसा तर हें फुडाकार घेवन तुवें करचें. कित्याक कमिटीन सरा मेळचें. सरान मेळ्ळें म्हणून कांय ना, कित्याक देव हो आमगेलोच तुगेलोच सगळ्यांलो म्हणटा कितें काम आसता जाल्यार म्हाका मल्लिकार्जुन देवळाडेन बसून कितें काम आसल्यार सरान मुखार उचलून धरचें आनी तीं कामां करचीं. आनी जशें आमी रणजीत देसायान सांगलां हिंगा दिवज जाता हें जाता सगळें जाता हो देव आमी अशें दिसता किल्लें म्हणसुलें पाटणें अशीं कारवारचे खूब अशे मदन आसाय. तशें विनय बापूसन आमचे भाटपाळे आसा, मैथाणा आसा, तरी आसतना हो तेगेलोय देव तितलोच तेगेलोय देव रावता थिंगा. तशी कुंकळकारूय ह्या देवाच्या मदन आसा. हय कुंकळकार खूब मदन आसा. ते फक्त आमचे दिवजां कितें फंक्शन आसा तेन्नाच येता हिंगा. हय आनी हें जे कॉन्ट्रॅक्टराक हांव सांगूंक सोदता तूं हितून कांयच व्हडलें मार्जीन दवरना आसतना हें काम कर. आनी जर कितें कमी जर पडटा जाल्यार आमी कमिटीन सगळ्यांनी कमिटी किंवा आमगे मदन आहाय तेमी हातभार लावन हें जाता तितलें बरें करचें. कित्याक जे सरकाराल्या पयशाच्या भायर बसून वचून जर कमी पडटा जर आमी सगळ्यांनी पयशे काडून करया इतलें सांगून म्हाका 2 शब्द पुरो करता. देव बरें. सगळ्यांनी आपलं हें सगळें सांगलें आसा. हांगा आमची मूळ गरबय सगळें आसा. हे सगळ्यांक दिवज पेटता. जवळ 1000भर लोक सवाशिणी दिवज लायता. तसोच सर एक आर्ट अँड कल्चराचे मंत्री म्हणून आमचे एक बारीकसो डिमांड की आमच्या हांगा नाट्य महोत्सव चलता. त्या फुल नाट्य महोत्सवाक आमचे एक पयले दीस कोम्या संवंग आनी 4 नाटकां आमगे जाता. आतां 5 जाता. प्रत्येक मनीस स्टेजीर चडटा. तर एक आमची रिक्वेस्ट आसा की आख्खो नाट्य महोत्सव जर आर्ट अँड कल्चरा हय मागीर आर्ट अँड कल्चरा तुमी जर घेयत जाल्यार आमकां एक देवाक तितलो हातभार लागतलो. फुडलो ह्या ट्राय केलें पण मातशें लेट जालें. जपपाचो प्रयत्न आमी कोंकणी नाटकां हांगा करना किंवा बाकी कांय करना, फक्त मराठी नाटकां आमी करता. तुमच्या हेजे मंडळातर्फे आमकां हांगा मांडाची आमी हेतून घेतले आसा मांड स्किमी अंडर कारण हांव मागता आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री तुमी ह्या वेळार आमकां संबोधीत करता. आमचे हांगा उपस्थित गोंय राज्याचे मंत्री तशेंच काणकोणचे लोकप्रिय आमदार रमेश तवडकर सर, तशेंच आमचे हांगा प्रतिनिधी रणजीत देसाय, आमची निराकाराची समिती अंकुश बाब, निलेश आसा, आमचो अक्षय भाऊ आसा, सुरेश भाऊ आसा आमचो जल्मी, त्याच प्रमाणे आमचे सगळे ग्रामस्थ पणसुले, किनले, पाटणे. एक खूब सांगपाक खुशी दिसता की एक आमी खूब वर्सांनी आमी केन्नाच सरकारी मदत घेवन ह्या देवस्थानाक काम केन्नाच केलें ना.
थंय मल्लिकार्जुना तरी आमचे कडेन खूब जाल्ले आसा पण निराकार देवस्थान हे किनले आमचे मूळ हे देवस्थान आणि ह्या देवस्थानाक केन्नाच सरकारी मदत हे जाली ना. सराचो एक हातभार आमकां लागलो. आमी हांगा मिटिंगे बसलेले तेन्ना एक चर्चा जाली की हे आमचे भितरले काम हे अत्यंत सुंदर जालां, भितरले लाकडी काम आणि तशेंच ह्या देवा भायले सभा मंडपाचे काम जावचे आणि परत एकदा ग्रामस्थांची मदीं चर्चा जाली की सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन ते काडचें आनी कॉन्ट्रिब्युशन कारण प्रत्येक काम हे आमचे ग्रामस्थच करतात कॉन्ट्रिब्युशन कारण भायलो कोणालेच कांय हातभार उरना. तेन्ना आमचे जितू बाबा हांवें एक म्हणलें की आमी एक प्रयत्न करया भायल्यान आमी करूंक जाता जाल्यार तांची कमिटीची मान्यता तर उरत जाल्यार हांव म्हणजे सरा कडेन एक उतर घालता. सरान म्हाका म्हणलें की आपल्या MLA लेडींतल्यान तूं करत जाल्यार तें आपल्याक बेगीन जातलें आनी एक कामय हांगा वेवस्थीत जातलें अशें आमकां दिसलें. त्या प्रमाणे आमी फायल मूव केली, सगळीं कामां हे केली आनी देव निराकाराच्या आनी मल्लिकार्जुनाच्या आशिर्वादान फुडली सेशन येवचे पयलीं आमी हांगा काम हे उद्घाटन करपाक आमकां मेळ्ळें. MLA LEDचे हे काम ह्या देवाच्या सभागृहाचे आनी भायल्या ब्युटिफिकेशनाच्या फ्लोरिंगाचे हांगा काम आसा. हांव ह्या वेळार म्हाका आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर हेचे कडेन सराचें स्वागत करचें फुलां दिवन. काणकोण नगरपालिकेच्या निराकार मंदिराच्या वाठारांत सगळेजण उपस्थित आसात. आज निराकार मंदिराचे सुशोभीकरण आणि सभा मंडळाचें काम करपा खातीर आमी सगळेजण सुरवात करपा खातीर हांगा उपस्थित आसात. हांगा आमचे नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकार आसा, आमचे निराकार देवस्थान समितीचे अध्यक्ष बाबा अंकुश आसात, हांगा बाबा रणजीत मल्लिकार्जुन देवस्थान हे आसता सध्या आमचे एक प्रमुख अशे सुरेश भाऊ आसात. तशेंच आमचे मल्लिकार्जुन देवस्थान समितीचे सचिव राजेश भाऊ आसात आणि बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते प्रमुख लोक म्हणजे देवस्थाना संदर्भात भावन भयणारो. म्हाका दिसा बऱ्याच वेळाचेर ज्या निराकार देवस्थानात आमी येवप जाता. वर्सांत एक जावन दोनदा तरी खंयच्या ना खंयच्या बारीक कामा निमतान येवप जाता आनी त्या वेळाचेर फाटल्या वेळाचेर जेन्ना हांव आयिल्लो त्या वेळाचेर अशें रमभाव आनी बाकीच्या प्रमुखांनी सांगलें की जें काम जुनें काम अशें पडलेलें आसा ती करपाची तयारी दाखयल्ली आनी ते स्वताच्या पयशांनी करपाक तयार दाखयल्ली. त्यामुळे सहजपणे तांकां म्हणलें की आमच्या MLA लेडांतून आमी करुया आनी तें काम प्रत्यक्ष सुरू करपा खातीर आज आमी सगळे जाण आमी उपस्थित आसात. डिमांड तसो इल्लोसोच. हांव इतलें सांगना की आजूबाजू जर आनी कामां आसत जर जायत सायडीक आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती आमकां फुडल्या निदर्शनाक हाडून दिवचें. कारण एक तुमकां सांगपाक आनंद जाता आमी संपूर्ण काणकोण मतदारसंघाचो एक सिंगल रस्तो दवरूना. रस्ते जर रोड नेटवर्क जे आसा न्ही एक सिंगल करपाचें म्हणजे ज्यो जाला उरल्यो ती प्रोसेस आमी सप्टेंबर पर्यंत उरतले म्हणजे ह्या टर्म जायसर जाता न्ही एक सिंगल रस्तो उरचो ना. म्हणजे हॉटमिक्स करून ते नवे रस्ते करपाक एक सिंगल काम आमचे कडेन काणकोण मतदारसंघाचें उरचें ना. उरलें आसत जर जाय ते एखाद्या हॉटमिक्स घालपाचें नवे रस्ते कांयच उरचे ना आमकां. त्यामुळे म्हाका दुसरें म्हत्वाचें म्हाका दिसतालें तें उदकाच्या बाबतींत आमी त्याय गजालीचें तितल्याच स्पिडीन वता. म्हणजे पयलींच आमी जवळ 27 कोटीचें काम मल्लिकार्जुन देवाच्या जमनीक आनी बाकी तांचे टेक्नॉलॉजीचो विशय तोय आमी रिजॉल्व करुया. तो व्हडली काय न्ही, तो विशय गाजावाजा करची न्ही. एक्विजिशन बाकी सगळे प्रोसेस आमी करुया. त्यामुळे ती काय वचना ती आमी सुरवात जाल्ली आसा. फुडलेंय टेंडर आमी जाता. त्यामुळे म्हाका दिसता उदक हो विशय फुडल्या 2 वर्सां नंतर तोय उदक उरचे ना. तिसरें म्हणटा लायट वर तर पूर्ण आमचो विशय सोंपला. खंय तरी हेवटेन जर लो वोल्टेज आसत जर जायत जाल्यार तितले आमी करून तो विशय सोंपोवंक शकता. म्हणजे एक गती सरकारान जे एक तर सरकार आसता सरकारांक जर आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आसत जर जायत न्ही जाल्यार कितली गती आसूंक शकता हें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे काणकोण मतदारसंघ. आमचो हायवे सुद्दां जो आसा न्ही फुडल्या 1 म्हयने भितर आसा काम सुरू जाता. म्हणजे लेमांनी साकून हांगच्यान म्हणजे पांजरकणी साकून पांजरकणी साकून तो स्ट्रेच आसा पांजरकणी टू पोळ्या पर्यंत जो आसा तो विशय सोंपता. त्यामुळे हांव म्हजी एक विनंती आसा तुमकां म्हणजे गांव जर एक आसत जर जायत गांवचे समजा आनी कितें ह्या भागांत करपाचें आसत जर जायत मल्लिकार्जुन देवस्थानाचें कितें काम करपाक आसत न्ही राजबाबा सांगूं जाल्यार तुमी ती प्रपोजल हाडची. आनी आज म्हाका सांग तिस्तळ पंचायतीक हांव ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक कितले पयशे वापरूंक शकता ताका लिमीट ना. लक्षांत तिस्तळ गांवठी खोटी ह्या भागांत आसून म्हणजे जवळ आत्तां म्हाका सादारणशे 150 कोटी रुपया सोंपोवपाक जाय म्हणजे एस्टिमेट करून जाय आसा म्हणजे फुडल्या येणाऱ्या डिसेंबर पर्यंत. म्हणजे ताचो एक थाव आमचो आमी किंवा आमच्याच मतदारसंघांनी म्हणजे जास्तीत जास्त आमच्या मतदारसंघात करुया आमी केंद्र उपरांत आसा बाकी कडेन जे आसा डिमांड आसा उठून येता लोक आनी त्याच प्रमाणे तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करतो. आणि त्या व्यतिरिक्त PWD तर आमकां खंयच येना. आतां पयर सुद्दां शेवटच्या म्हणजे सादारण म्हाका 8 दिसांक जवळ आमकां 30 कोटी कमी पडटाले
ते सीएमाक सांगलें की 30 कोटी आमकां लागतले की त्यामुळे इमिडिएट म्हाका पहिल्या दिसाक आमकां दिलें की 8 दिसांक आमी सोपस्का पूर्ण करून दिवं आसा न्ही ही सगळी कामां ती आसा ती चालू आसा ती ताजो भाग आसा म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यान तर खंयच्याच काणकोण मतदारसंघाक म्हणजे पयशे दिवपाक काम करपाक ते खंयचेच हें करूंक ना त्यामुळे ती स्पीड लक्षांत दवरपाचें आज कांगडा फक्त आमगे 2 गजाली उरल्यो एक ब्युटिफिकेशन उरला आणि एक कलेक्टर बिल्डींग जी आसा डेप्टी कलेक्टर बिल्डींग आसा न्ही एक बरी सुंदर पैकी म्हणजे आज कंडिशन जाता बाकी सगळें ती गजाल आमकां करपाक सोदता आणि ताजें आमकां सादारणचे फुडल्या सादारणचे 2 महिन्या भितर प्रोसेस कंप्लीट करून पावस उपरांत ह्या दोन्ही कामाक गती येतली अशा तरेन करता आणि ती इतले आज केले आसा जर जायत न्ही खंयच म्हणजे विरोधकां आसूं दी कोणाकच आसूं दी म्हणजे अशें म्हणजे विकासाचेर बोट दवरपाक कोणी एक एग्जाम्पल दिवं शकता आनी कोण बेश्टे कोण बडबड करपाक करूं दी काय करता ते ताका आमी व्हडली मतां दिवपाचें ना त्यामुळे हांव निराकार जर तुमकां सगळ्यांक तुमी जाणकार आसात तुमच्या ह्या भागांत जर कितें काम आसत जर जायत न्ही तें आमी निदर्शनां हाडचें आनी ती गजाली आमकां सपोज्यो आनी म्हणजे डेव्हलपमेंटा बाबतींत खंयच कंजूसपणां आमी कोणीच करची न्ही बरोबर न्ही हां करुया मरे सगळें करूया हय म्हणून तुमकां हांगा येवन आमी सगळे जाण तुमी म्हणजे हांव येता म्हणटे सगळे जाण तुमी आयले म्हणजे म्हाका एक रेस्पेक्ट दिवन आसा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून आसा न्ही हांगा हांव मनोज भाव आसा न्ही ताका आमकां की काम बरी करचें मागीर हांव ते 19 लाख म्हाका कमी दिसलें कमी दिसलें म्हणजे काम ते पळयलें हां 20% बिल होतं 23 लाख त्यामुळे जर तूं कितें आमी सगळे जाता तूं हाजेर विचार करचो न्ही पूर्णपणे 100% आमी बरें काम जावचें तशें तें करुया त्यामुळे ताजो ह्या कामाचो बरें जाल्याचें समाधान जें आसा आमकां सगळ्यांक मेळचें अशें प्रकारे तुमी घेवन शकता गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.